मुख्यमंत्री वाटता प्रायव्हेट आणि सरकारी अप्रेंटिसशिपीक 10,000 लेटरां भुरग्यांक कामाचो अनुभव मेळचो म्हूण नवी स्कीम अप्रेंटिसशीप वर्साची 10 ते 12,000 स्टायपंड. गोंय वेधशाळेचो आज दाट पावसाचो ऑरेंज अलर्ट. 2, 3, 4 तारखेक येल्लो 15शी फाटची 70% वयली तूट देंवली 28%. ह्या म्हयन्यात 26 इंच सरासरी 10 इंच उणो. स्मार्ट सिटी पणजेच्या रस्त्यांक फोणारे पडूंक सुरू. सांतिनेज PWD मुखावेल्या रस्त्यांक फोणारो सोमतोच भरलो. फोणारे भरूंक लॉन्च केल्ले जेट पॅचर खंय काय म्हूण प्रश्न. समाज नागरी कायदो विधेयक येता त्या संसदेक पावसाळी अधिवेशनात हाडपाचो मोदी सरकाराचो प्लान. जुलय सावन अधिवेशन. संसदीय स्थायी समिती कडेन सोमारा बसका. आषाढाच्या उटंगरात माशेलात देवकी कृष्णाचो चिखल कालो. चिखलात धुंद. जाणट्या नेणट्यांचो विठ्ठल नामाचो गजर. मंत्री रोहन गोविंदूय चिखलात माखले. जुलय सावन मोपा एअरपोर्टार आंतरराष्ट्रीय फ्लायटी. काँग्रेसचो फुडारी एल्विस गोन्स म्हणटा दाबोळे एअरपोर्टाचेर परिणाम. एअरपोर्ट बंद उडोवंक बीजेपीचे कारस्थान. मडकय दुतळे. एका घराचेर आमो पडून घोव बायल जखमी. 6 वर्साचो भुरगो साल्वार. घर मालक सखाराम नायक सरकाराचो आदार मागता. राज्यातले पयले ATPM मशीन मडगांवां आख्या पॉवर हाऊसात. लायटीची बिलां भरपाक वेवस्था. आमदार दिगंबर कामत म्हणटा मडगांव वेवसायीक केंद्र. सुदिनाक खबर. दिल्लीचे पार्टीन मांद्र्या आश्वेच्या आजोबा देवळाची सुवात केली. देवस्थान समितीक दान. 3 वर्सां आदी देवळा सयत सुवात विकिल्ली. देवूळ मेकळे जाल्ल्यान गांवकार उमेदीर. सोनसड्यार कोयराक परत उजो पातळपाच्या आदी फायर ब्रिगेडीन हाडलो आटपा. देशात कोविडाच्यो नवे केशी 44. एक्टिव्ह केशी 1533. गोंयांत नवे केशी ना. एक्टिव्ह केशी 14. गोंयच्यान आंध्र प्रदेशात सोऱ्याची तस्करी करपी गाडी अनमोड. चेक नाक्यार जप्त. लाखांचो गोंय बनावटीचो सोरो. बियर गाडी जप्त. चोर खण करून सोऱ्याची चोरी. दोगांक अटक. दिल्ली आम आदमी पार्टीच्या मंत्रिमंडळात आतिशी मार्लेनाचे प्रमोशन दिले. फायनान्स आणि रेव्हेन्यू खाते. दिल्लीत मेट्रोतल्या पॅसेंजरांक 2 सील्ड सोऱ्याच्यो बाटल्यो व्हरपाक परमिशन. मेट्रोत सोरो पिवपाक बंदी कायम. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटा भारतीय विद्यापीठांक मेळटा संवसारीक मान्यताय. दिल्ली विद्यापीठाच्या शताब्दी सुवाळ्याक प्रधानमंत्री उलयलो. अमरनाथ यात्रा सुरू. जम्मू काश्मीरातल्या बालताल आणि पहलगाम मार्गावेल्यान यात्रा सुरू. राहुल गांधी मणिपुरात रिलीफ कॅम्पात पावलो. लोकांच्या वासपुसेक सरकारान रिलीफ कॅम्पातली फॅसिलिटी सुधारची म्हण राहुल मागता. मेक्सिकोत कॅलोराच्या तापमानाक लागून 100 जाणांक मरण. भलायकी मंत्रालय म्हणटा हीट वेव्ह आणि डिहायड्रेशनाक लागून मरण. चीनाचो राष्ट्रपती शी जिनपिंग 4 जुलयाक भारतान आयोजित केल्ल्या व्हर्च्युअल SCO शिखर सभेत जातलो वांटेकार. चीनाचे परराष्ट्र मंत्रालयान केले जाहीर.
भारतान 8वे फावट जिखली एशियन कबड्डी चॅम्पियनशीप. दक्षिण कोरियाच्या बुसनारान जाल्ले फायनलीत इराणाचेर 42-32 पॉयंट्सांनी जोडले जैत.